रक्ताचे नाते बरेनार्न फिलोमेना सान फ्रान्सिस्को सादर करपी डॉक्टर ऑस्टिन प्रभू चिकागो. त्या दिसा दिनेशाचें तोंड बाविल्लें. कामाचेर ताचें लक्ष नासलें. आमोक फायल हाडूंक सांगल्यार बलतीस हाडून दितालो. कोणाचोय उलो कानार पडटच हरशीं वेगीच येवपी दिनेश त्या दिसा दोन दोन पावटी लेगीत उलो मारल्यार ताच्या कानार आवाज पडनासलो. अकस्मात सपनांतल्यान जागोवने भशेन कोणे तरी आपशिल्याचें भान जाल्ले भशेन जड पावलांनी चलतालो. त्या दिसा दिनेश विचित्रच वागतालो, शेनिल्ले परी. दिनेश आमच्या ऑफिसांत प्युनाचे नोकरी करी, जतनायेन काम करी. खंयचो पेपर खंयचे फायलींत आसा तो हाडून दिवप दिनेशा शिवाय दुसरो करूंक शकनासलो. सायबाचो लेगीत दिनेशाचेर विश्वास आसलो. सगळींच ताचेर अवलंबून आशिल्लीं. ताणें केन्नाय सुटी घेतली जाल्यार अक्कांतूच येतालो सगळ्यांचेर. शिवाय कोणाची खाजगी लेगीत काम दिनेशान केन्ना न्हयकारलें ना. ना म्हणप ताच्या स्वभावान नासलेंच. आनी अशेंच एक दीस ताच्या जिवितांत ताका सदां काळाक सांगात करूंक सोदिल्ल्या शिलाकूय ताणें ना म्हणलें ना. लग्न जाल्लीं दोगांय. घर संवसार उबारलो दोगांयनी. दिनेशाच्या एकल्याच्या पोटाक पावपा सारक्या पागांत शिलान आपल्या शेगुणाची घर घाली. जिवितांतले आवेश आवंडे पुराय करपाचे आसले ताका, आपले तशेंच आपल्या घोवाचे. परिस्थितींतल्यान वाट कशी काडपाची आसता ती शिलाक खबर आसली. मोगाची मजबूत बुन्यादीचेर आपलो संवसार बांदलो. तांणी देवाच्या तांच्या घराब्याचेर निकिता आनी निखील हांच्या रुपान आशिर्वाद घालो. निखील घराचो दिवो जाल्यार निकिता आपले हुमरा वयली पणटी समजतली दोगांय. निकिता 3ऱ्या वर्गांत आसलें आनी निखिलूय निकतोच ज्युनियर KGच्या बांकार बसून ABC गिरायतालो. आनी दिनेश अर्द्यार उरिल्लें शिक्षण पुराय करपाक कॉमर्स ग्रॅज्युएट जावपाच्या निमण्या वर्सान शिकतालो. सुखाचो संवसार चलिल्लो दोगांयचो. आनी आयज दिनेशाचेर असो कसो दुखाचो हुंवार आयलो. कित्याक आयलो? दनपारांचें 1 वर जाल्लें. दिनेशान लायटी बंद केल्यात. लंच टायम. लायटी बंद केल्यात खऱ्यो, पूण सदां भशेन लायटी बंद करून रेकॉर्ड रूम बंद करून कॅन्टिनान जेवपाक गेल्लो ना. एके कडेन बसून वचो नासलो. चिन्नाच्या समदिरांत बुडिल्लो. आनी तेन्नाच ताका विचारपाचें थारायलें हांवें. जेवंक वचनाय दिनेश? म्हण ना मॅडम. दिनेशान मनांतलें सांगून सोडलें. मनाचो आनी बुकेचो कसलो संबंद? आरे, पोटाचे बुकेक मनाच्या भावनांचें आनीक खंय पडलां. हांवें म्हणलें. मॅडम, बुकेक भावना नासत, पूण भावना बूक आसा. मोगाची बूक, आपलेपणाची बूक, आपल्या मनशान आपल्याक समजून घेवपाची अपेक्षेची बूक. दिनेशान भावूक जावन म्हणलें. तें आसूं, सद्या म्हाका सांग, जालां तरी कितें? मॅडम, म्हजो भाव ICUंत आसा. कित्याक? कितें जालें? हांवें उत्सुकतायेन विचारलें. ताकाच पळोवंक गांवांत गेल्लो हांव, सातारा. 2 दीस ऑफिसांत हांव येवंक नासलों. तो त्याच कारणाक लागून. पडलो तो आनी तकलेक मार जालो ताच्या. निसरलो रे? निसरलो खंयचो मॅडम? सोऱ्यान निसरायलो ताका. सोरो पियेतालो रे? सोऱ्याचें वेसन लागलां ताका. कितलेंय सांगून लेगीत समजना. सोरो पिवून आपल्या संवसाराचें पाड करूंक फुडें सरला. बापायच्या पावलांनी चलत आसा तो. म्हणजे हय, बापायकूच लागून ताका हें वेसन लागलें. संवय जाली.
बापायच्या बेबद्यापणाक लागूनच तर आमची आवय हो संवसार सोडून गेली. आमी तिगूय भाव ल्हान आसतना. हांव तर तेन्ना 3ऱ्या वर्गांत शिकतालों आनी हो तर म्हजे पाटलो. हाणें तर शाळेंत लेगीत वचूंक सुरवात करूंक नासली. व्हडल्या भावाक मातशें कितें संवसाराचें समजतालें. म्हाका तर आवयचो मातसोसो उगडास आसा. आवयच्या उगडासान दिनेशाचे दोळे भरून आयले. दुखां ती सावरपाची यत्न करतालो. तरूय दोळ्यांतल्यान सळसळीत दुखां व्हांवूंक लागलीं. आनी त्या व्हांवच्या दुखांच्या झरींतल्यान दिनेशाच्या जिविताची काणी ताच्या काळजांतल्यान व्हांवूंक लागली. म्हणूंक लागलो तो, मॅडम, आवय मेले उपरांत बापायच्या कुटुंबान आपले हात धुवून घेतले. म्हणटकच तांचे कडच्यान कसलीच अपेक्षा नासली. कांय काळ आमचे वाजेन म्हळ्यार आवयचे आवयन आमकां सांबाळलें. ताचे उपरांत व्हडल्या भावाक शेतांतलो वावर करून आजेच्या आनी आपल्या पोटा परतें कामांत गांवांत दवरलो. आनी दयेची भीक घालची तशी मामान म्हाका आनी धाकट्या भावाक मुंबय आपले मरयांत व्हेलें. व्हडली मामाचें ल्हान घर आसलें. थंय ताच्या कुटुंबांत आमची भर पडली. शाळेंत घालें आमकां. 10वी मेरेन शिकलो हांव. फुडल्या शिक्षणाची आवड आसून लेगीत आदींच आमचेर इतले उपकार केल्ल्या मामा कडेन हांव ह्या विशयाचेर उलयलो ना. पूण हो म्हजो भाव शाळेंतलें शिक्षण सोडून वेसणी इश्टां कडल्यान शिक्षण घेवंक लागलो. शाळा सोडून बाकी सगळे कडेन हेडूंक लागलो. सिगरेटी बी ओडूंक लागलो. मामाक हाची सुलूस लावनच ताका शाळेंतलो काडून ITI गेलो. कितलेच दुडू करसून थंय तरी फरक पडात काय म्हूण. पडलो फरक? हांवें विचारलें. हय, फरक पडलो. मॅकॅनिकाचो कोर्स उत्तम शिकलो. पूण दुर्गुणी इश्टांचो सांगात मात सुटलो ना. निमाणें समजावन लेगीत समजना देखून मामान ताका परतून गांवांत आजे कडेन धाडून दिलो. आजी जाणटी जायत आसली. ती हाचेर कितें दवरतली दोळो? हाका आतां रान मेकळें मेळ्ळें आनी त्या वेसणी रानांत वेसणी इश्ट उणें नासले. लागलो जुगार खेळूंक, सोरोप येवंक. ताका नीट मार्गार हाडपाक खूब मार्ग सोदले मामान. आनी तातूंत एक मार्ग मामाक नीट दिसलो. तो म्हणल्यार ताचें लग्न करपाचो. लग्न करतकच असले मनीस सुदरतात म्हणून समाजांत जायत्या जाणांचो समज आसता. मामाचोय तसोच समज जालो. केलें लग्न ताचें. आपलोय प्रस्न सुटलोलो म्हूण मामान चिंतिल्लें. प्रस्न सुटलो, पूण मामाचो न्ही, म्हज्या भावाचो प्रस्न सुटलो. आतां सगळें सरळपणी मेळच्याक लागलें ताका. बायल म्हणचे दुडवाचें जड आसलें ताका. जाय तेन्ना बायले कडेन झगडलो. मेळ्ळें दुडू. बाबडेक बेजार जायिल्लो. पूण करतली कितें? दांतूय आपले आनी ओंटूय आपले म्हण ती काडटाली. काडीत आसा आजुनूय. आनी ते दीस रातीक असोच सोरोप येवन घरा येतना वाटेर पडलो. तकली फुटली. सगळी रात रगात व्हांवून थंयच बेशुद्ध उरलो. आनी सकाळीं एकल्याचे नदरेक पडलो. तेन्ना ताका हॉस्पिटलाक व्हेलो. हॉस्पिटलांत वचचे आदीं म्हाका कळयलें. फोन मेळटच हांव गांवाचे वाटेक लागलो. हाताक सामटत ते दुडू घेवन, मॅडम, इतले दुडू घरांत आसतले तरी खंयचे? बायलेचें भांगार बॅगान घालें आनी लागलो वाटेक. घाण दवरून दाडू मेळटलो म्हूण चिंतून. आनी तशेंच केलें हांवें. खूब हुस्को जालो. तुका न्हय? हांवें विचारलें. हय, म्हाका ह्या म्हज्या भावाची काळजी लागली. काळीज आसा थंय काळजी लागचीच सारकी न्हय वे मॅडम. ल्हानाचें व्हड जाल्यात आमी एकठांय. खूब यादी आसात मनांत भुरगेपणांतल्यो. आनी ती तर याद आयल्यार
जीव खूब आकूळ पिकूळ जाता म्हजो. खूब गरीब आसलीं आमी. 2 वेळ जेवंक लेगीत सारकें मेळनासलें. त्या दिसा तर 2 गोटे पानार वाडूंक नासले. खूब भूक लागली ताकाय आनी म्हाकाय बी. आजी तरी कितें करतली आसली. रातची एक बकरी उरिल्ली. ती मोडून दोगांयकय अर्दी अर्दी दिली आनी आपलो वांटो गपागप खावन उडयलो. पूण भूक लागली ना, ताची भागली ना. म्हजे बकरे पळयत रावलो. तो असो पळयत आशिल्लो पळोवन हांव म्हजी बकरी खावंक सोंसलो ना. दिली ताका. खूब खुशेन ताणें तो बकरेचो कुडको आशिल्लो खेलो. ही याद ताकाय आसा अजून. एक दीस ताणेंच हे यादीची म्हाका याद करून दिल्ली. हेच कित्याक यादींची तिजोरी आसा म्हजे कडेन. प्रवास करतना ह्योच यादी मनांत येताल्यो आनी ह्याच यादींनी गुल जावन म्हजो प्रवास केन्ना सोंपलो आनी गांवचो स्टाफ केन्ना आयलो कळ्ळेंच ना. सरळ हॉस्पिटलांत गेलो जाल्यार हाका ICUन दवरिल्लो. आपल्याच पांयार फातर मारून घेतिल्लो ताणें. ताच्या इलाजा खातीर भरपूर लाखांनी दुडवाची गरज आसली. म्हजी धांव थंय मेरेन पावनासली. ताचे नदर दवर देवा म्हणून काळजाची खरीक सावन हांवें देवाक उलो मारलो आनी आतां तो बरो आसा. कांय दिसांनी ताका डिस्चार्ज दितलें. जावं, बरें जालें, हांवें निश्चिंत जावन म्हणलें. पूण मॅडम, एक प्रस्न मिट्ट थंय आसलो. तर दुसऱ्या प्रस्नाक दार कट्टाटलयलें. आतां आनी कितें जालें? हांवें विचारलें. मॅडम, तुका हांवें म्हणिल्लें याद आसा की भावनांक भूक आसा म्हूण? हीच ती भूक शीला म्हजे पतीन कडच्यान अपेक्षीत आशिल्ली. आपलेपणाची भूक. शीलान म्हाका ह्या वेळार समजून घेवंक नाका आसलें. म्हजे कडेन वाद घालो ताणें. म्हणूंक लागलें, भुरग्यांक आजून शाळेचें युनिफॉर्म घेवंक ना, मोचे घेवंक ना, सगळें तशा तशें आसा. कित्याक? तर दुडवाचे अडचणीक लागून खिणा भितर तूं तुज्या भावा खातीर 1 न्हय, 2 न्हय, तर 50,000 रुपया खर्चून आयलो. म्हजें भांगार लेगीन घाण दवरलें. तें म्हाका परत मेळ्ळ्यार मिलाग्र समजपाची. तूं असोच दूड वगडायशी जाल्यार, असोच वागशी जाल्यार. पूण ताचें तरी खंय चुकलें दिनेश? हांवें म्हणलें. पूण म्हजें तरी खंय चुकलां? सांग मॅडम. कपला वयलो घाम पुशीत आसतना एक दमडी एकठायलें हांवें. ती कितें वगडापणा खातीर? जिणेंतलें वादळ मोडां, कश्ट दगदग सोंसल्यात तें कितें दूड वगडापणा खातीर? मनशान तळाक सावन तेंगशे मेरेन चडूंक जाय म्हूण मामा सांगतालो. हांव तळाक सावन तेंगशे मेरेन पावपाक धडपडटां. एक नाणयेचें मोल हांव वळखतां. तें कितें कश्टाचें दूड वगडापणा खातीर? आतां प्रसंगच तसो आसलो. हांव तरी कितें करतलो आसलो? कितल्योय जाल्यार भाव तो म्हजो. म्हशीचीं शिंगां म्हशीक केन्ना जड जातात? शिलाक हें समजूंक नाका? पूण तुवें शिलाक समजून घेवंक नाका? हांवें म्हणलें. मॅडम, एका वाटेन शिलाची बाजू एकदमूच चुकीची थारावंकूय हांव शकना. कित्याक हो म्हजो भाव म्हज्या भावना कडेन खेळटा आनी ताचे पासत अशें दूड मोडपाची ही म्हजी 3री खेप. पूण आतां हांव अशें चवपाक दिवपाचोच ना. कितें करतलो तूं? हांवें उत्सुकायेन विचारलें. कितें करपाचें तें आतां हांव थारावनूच आयलां. परत मुंबय येतना हांव भावाक सांगूनच आयलां. कितें म्हणलें हांवें जाणा? हांवें म्हणलें, हाचे फुडें तूं म्हाका फोन बीन कांय करूं नाका. हाचे फुडें हांव तुका एक दमडी लेगीत दिवपाक ना आनी तुजे खबरेकूय येवपाक ना. हाचे फुडें हांव येतलों तो डायरेक्ट तुज्या इंतेराक, तुज्या निमाण्या कार्या खातीरूच. खिणभर दिनेश कितें उलयलो तेंच समजलें ना म्हाका. आनी समजलें तेन्ना कितें चिंतचें तेंच कळना जालें.
रागांतल्यान उपराशिल्लो दिनेशाचो एक हट्ट न्हय मोह रक्ताचें नातें तें. उदक दोशी जायत पण रगत दोशी जायना. रक्ताच्या नात्याक दिनेश इतलें कितलें सहजपणी विसरूंक शकतलो. कितें दिनेश खऱ्यांनीच अशें करतलो